आम्ही गीत घेऊया पेज नंबर 20 A36. बाबा आमचो तूं मोगोरताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय हो मोगो कोण निर्वस्त कोण आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावाक विस्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विस्वास मोगून जाता. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमचे सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी बाब साहेबाच्या इंतेंसवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसवा जावन आसात त्यो देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान ताची स्तुती गावून सदांच ती वाट चलूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. आयज एक रोज जेजू, मारी आनी जुजय तांच्या पवित्र कुटुंबाची परब म्हूण समोर रमता. एके भाशेन हे पवित्र कुटुंबाची देख आमच्या जिवितान सदांच आमी दवरूंक म्हूण फावो जावं. कित्याक पवित्र कुटुंबा वरवीं कशे भाशेन आमचें जिवीत भावार्थान, परवशान आनी सदांच देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत कशें म्हूण आमी जिवंक जाय ती देख आमकां मेळटा. पूण ह्या संवसारी जिवितान आमी वावुरता आसतना, आमकां जाणो आसतना तरी पूण आमी वाट चुकता, आमी आमच्या गर्वान म्हूण रावता आनी आमी पातकांनी म्हूण पडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर जी पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सरपतीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पागवेन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सरस्वरा विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. शांती तुझ्या इष्टा संसारी सर्वेस विचाराया सर्वोद्वेद देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देन वाचता तुझ्या तोडवा पासत आम्ही तुका वखाणता. सौम्या जेजू क्रिस्त बापा
येशेळे तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देव बापाचे मैमेक जेजू क्रिस्त एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापय भुरग्यांक मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं आमकां शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाडाय आनी बळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावोंक आनी तांकां मान लेखूंक मन दी. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कळीत जालें. आब्रामा, भियो नाका, हांव तुजो ढाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ काय ना. दामास्काचो पूत एलिजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत आब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक ना. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सोगलीं नोकेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच पोरी तुजी सोसोत जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा प्रमाणें सर्वेस्परान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका बासायलें तें ताणें केलें. म्हणटूच सारा गोरबेस जाली आनी देवान बासायलोल्या वेळार तिचे ताई आब्रामाक ताचे उतार पिरायेक एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक आब्राहामान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सगळीं परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किर्नोरीचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां सोतोस बरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात.
दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ओजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांच उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाक लागून आब्राहाम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक कालतो जालो. आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतार पिरायेर पावलोली आब्राहामाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. ह्याच खातीर मोरनाक लागीं पावलोल्या ह्या एकाच मनशा तावन मोळबा वेल्या नोकेत्रां पोरी आनी मेजूक जायनासलोल्या वेळे वेल्या रेंवेच्या कोण्या पोरी सोंसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून आब्राहामान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक वोपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसोत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें लेगून देव जिवंत करूंक शकता. आनी आब्राहामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. मोजसाच्या शास्त्रां प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरून आयले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमांत व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें समृतीन बरयलेलें आसलें तें पाळूंक जाय आसलें.
आनी ते भायर समृद्धीन सांगल्या त्या प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारवांचे 2 पिले हांचो योंद समोर पोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमाव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवोन मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाच्या बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माखलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्रांचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापूय जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची स्तुती करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचून दी म्हूण हांव मागतां. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हज्याच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतलो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशयी म्हणून ते आयकून ताचे आवय बापायक अजाप दिसली. तेन्ना सिमावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भंयत पडूंक आनी जायते जाणांक नव्यान उठूंक तशेंच कोण तांचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुप्ती चिंतनां उक्ती जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विदोयतली. असेरियाच्या कुळींतली फुनावेलाची धूव आना नांवाची एक बाखारणीन आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरयेंत पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवभक्तीन जियेतली आनी देव मंदीर सांडिनासतना तिणें त्याच वेळार थंय पावून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळोवंक आसलोली सगळ्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाची समृती प्रमाणे करचें आसलें तेय केल्या उपरांत ती गॅलिलियांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेल्यो. भुरगो जाणवायेन भरलो, घोटायेन वाडत वेलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, पवित्र कुटुंबाची ही परोब जी आमी समोरमता आयच्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हण करता आमकां सदांच भावार्थान आमचें जिवीत जिवंक म्हूण आमकां आपयता. पयले वाचपान एब्राहमा वरवीं जो भावार्थ एब्राहमान एके भाशेन देवाच्या उतोराचेर तेणें विश्वास दवरलो म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद सदांच ताचेर म्हूण आसली. एक सावळी कशी सदांच अब्राहमाक तेच देवाचे उतर सदांच वाट म्हूण दाखयतले. जेन्ना जेन्ना आपल्या जिवितान ताका दुबाव म्हूण दिश्टी पडलो, देवाक उलो मारून जेन्ना तेन आपल्या ताळ्यान देवाक विचारले तेन्ना तेन्ना देवान सदांच ताका मार्गदर्शन म्हूण दिली. तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमचो भावार्थ खंय म्हूण आसा. कित्याक म्हूण जेन्ना आमच्या जिवितान कश्ट आनी त्रास येतात आमी वाट चुकता. कित्याक म्हूण आमच्यान तो भावार्थ गोठायेन आमच्यान वाडूंक जायना आनी देवाचें उतर आमी आयकता तरी पूण त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत कित्याक म्हूण आमच्यान जीव म्हूण जायना. आयच्या ह्या पवित्र कुटुंबाच्या वाचपांचेर जेन्ना शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ म्हूण करता, जुजय आनी मारी एके भाशेन भक्तिवंत मनशां जावन आसली
ही भक्तिवंतपण कशें म्हूण आमच्या जिवितान येता जेन्ना आमी सदांच पवित्र पुस्तकाची उतरां वाचपाक आमी वेळ दिता. आमी एक टायम म्हूण डिसायड करून म्हूण त्याच वेळार एक कुटुंब कशें आमी वांगडा येवन ती पवित्र पुस्तक आमी वाचता आनी जेन्ना आमी ताचेर नियाळ करता आमी पूण भक्तिवंतपणान जिवंक जाता. सुरवाती पासून ल्हानपणा पासून मारिया आनी जुजय एके भाशेन देवाचें उतर सदांच आयकताले. म्हणून दुबाव आसतना पूण जेन्ना देवाचें उतर तांकां आपलें जिवीत स्पश्ट करून म्हूण दाखयतात, भावार्थ धरून ते जिवितान ती फुडें म्हूण वेतात. दुसरें म्हटल्यार आपल्या आदले जे ट्रेडिशन्स आनी कस्टम्स म्हूण जावन आसली ती सदांच जुजय आनी मारयेन आपल्या जिवितान पाळल्यो. जरी तरी जेजू देव मनीस जावन आसलो पूण ट्रेडिशन्स तांच्यांनी आवय बापूयन विसरूंक नात. ट्रेडिशन्स प्रमाणे आनी कस्टम्स प्रमाणे जेजूक एके भाशेन देव मंदिरान आनी आपली एके भाशेन भितरल्यान जी नितळपण करपाक ती देव मंदिरान म्हूण येतात. ह्या वेळार आमकां दोन खबर म्हूण मेवतात. एक जे तेंचे नियम जावन आसले ते प्रमाणे शास्त्रां प्रमाणे बाळकाक जेन्ना नामकरण करूंक देव मंदिरान म्हूण व्हरतात तेन्ना जी श्रीमंत मनशां जावन आसात तांच्यांनी एक व्हडपणान तांच्यान जे सॅक्रिफायस करूंक जाय ते तांच्यान करूंक जाता. पूण ह्या वाचपांनी आमकां जुजय आनी मारिया गरीब स्थितीन आपलें जिवीत जियातली म्हूण दोन पारवांची जोडी ती भेटयतात. आनी जेजू पूण गरीब स्थितीनूच हे संवसारान म्हूण आयलो. ते वरवीं तांकां सोडवून दिवंक तेचें एक कारण आसलें आनी त्या पासत तेन पूण देवाची स्तुती आनी देवाचे उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तेन फुडें म्हूण व्हेलें. त्याच भाशेन जेन्ना आमी मागणें करता आनी देवाचें उतर आयकता देवाचे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां देव आदार दिता. जसो देवान एब्राहमाक मारयेक आनी जुजयक आदार दिलो आनी त्याच प्रमाणे पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तांकां भरलो, तसोच बाप्तिजमा वरवीं आमी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरलो आनी त्याच उतरा प्रमाणे आमच्यान जिवंक पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन सदांच म्हूण दिता. जेन्ना आमकां आमच्या मनान दुबाव म्हूण येता, कॉन्शियन्स जो भितर जावन आसा तो कॉन्शियन्स सदांच आमकां बरी वाट दाखयता. पूण तरी पूण आमच्या गर्वाक लागून आमच्या मनान ज्यो चिंतना जावन आसात त्या चिंतना वरवीं आमी आमचेच म्हूण डिसिजन्स घेता आनी पातकांनी म्हूण पडटा. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या परबे दिसा आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच भावार्थान पवित्र आत्म्याचे विणवणेन आनी पवित्र ह्या कुटुंबाच्या देख घेवन आमच्या जिवितान सदांच आमी भावार्थान फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया. सदमानता देवा, सर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समोर तो पवित्र आत्म्या वरवीं ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्यान मदो देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसलो, थंय तांची वेन आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्या, कॅथलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकता, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आयच्या ह्या परबे दिसा आयची वाचपा सदांच भावार्थान आमकां जिवंक म्हूण आपयतात. ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्यो. आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान थोड्यो ज्यो मागणी जावन आसात ती आतां आमी देवा मुखार म्हूण दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाचे प्रश्न समजून तांकां सगलो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया.
आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचणेक लागून आनी अदीक करून कोवीड-19 पेस पिडेक लागून आकांताक सांपडलेल्या गोराब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तां पासत आमच्या गोराब्यांत समाजांत धर्मांत आसा त्या रिती प्रमाणे चलून आमी आमचें बरेपण करूंक तशेंच दुसऱ्याचें बरेपण चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमी आतां उच्चारलां ते मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो खाजगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अवेचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतराला खायन येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 46, C 42. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योंद समर्पिता आनी देवाची आंकवार मोरयेची आनी बागेवून झुजयाचे विणवणीन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतीपणान आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापांक, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवाक, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जालो मोग तुजो. आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखून दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळ आदींतावन तुजो पूत तोच आतां काळोखान जल्मलो. देव संबान तुजे सारको महिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडनासलो. आतां आमचे सारको जालो, आमचे मदें तो दिश्टी म्हूण पडलो. पडलेली रचना आपणा सवे उबारली, नव्यान तिका संपूर्णायेन एकठांयली. सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गांत हांव जेजू आयलो देवून. देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगाती आनंदान आमी सगळीं तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे भक्षणे मेळचे तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूण परगटया. सोम्या जेजू आमी आवडटा आनी एकाशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवानी सून आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्कोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अनक्वार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पुती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सौम्या जेजू क्रिस्तान, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटुले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या, तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परूस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतान असलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक ओडटा. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 52 D10. Ekot zodian am kawan
Jesu वाटा आपले रंग एका जीवन आमकां बोधा प्रिती मोगान कालचा सोटा एकूच पिवत सगळ्यांक आमकां Jesu वाटा आपले रंग एका जीवन आमकां बोधा प्रिती मोगान कालचा सोटा एकूच उपदेश आमी म्हणतो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपलेच मोगान सगळ्यांक वेगून एकूच उपदेश आमी पावचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून एकूच पिवून सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले रंग एका जीवन आमकां बोधा प्रिती मोगान कालचा सोटा एकूच पिवत सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले रंग एका जीवन आमकां बोधा प्रिती मोगान कालचा सोटा प्रार्थुया. भाऊ मोगाळा बापा, एका खालत्या कुटुंबान जल्मल्या तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमी आतां शेवलो. आतां दिनवाशी काळजान आमी तुज्या लागीं मागता. पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदांच नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जिवंक पेल्याची सेवा चाकरी करून आनी मनशां मदें शांतीन विस्तारून रावूंक अशें पवित्र कुटुंबाचे सारके आमचे भोंवतणी फांकूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मातसो वेळ बसात. पयले स्वातेर तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र कुटुंबाच्या फेस्ताची परबीं दिता. A happy feast to all of you on the feast of the Holy Family. Father John and Father Justinan हे मीस आमचे पासून भेटयलेले आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन कोत्तात, वाचपां कोत्तात, हांगसरी मांडावळ कोत्तात, मिडियाक लागून सगळ्यां पासत हांव देवाक कारगां दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय व्हडा भक्तीन तुमी पयशिल्ल्यानसान हांगसर सकाळीं सकाळीं फुडें येतात. कित्याक सायब गोंयचो पाय आमचे पासत मागता आनी आमचे पासत सगळें जें जाय तें आमकां तो विनंती करून घेवन आमचे सरशीं तो हाडटा. हाका लागून आमी आर्गां दिवंक येता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जीं कोण
मिडियाचेर आख्या संवसारांत पळयतात आमचे मीस तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. एक मातशी सूचना आसात. ह्या वर्सा कितें जालें, आमी मिसां आमची फकत 3 तारखेर सावन म्हणून तूं ताच्या आदीं सगळे मिडियाचेर कोण नासतालो, पूण मिसांक आमकां पयशे घेवंक जावंक नासले. तो तुमी एक कुटुंब आनी एका कुटुंबाक जे मिसांत आसात आनी इतली गोरेबायेन जियेतात तांचे पासत एक कॅलेंडर घेताना आनी तूं सगळीं म्हणून तूं वाचपां दिसाचें आसात. हाका तुमी 100 रुपया दिशात ओ ताचेकीन सुबेज जाल्यार एक फामिलीक तुमी मिसांत मदत करतल्यात. भायर ते कॅलेंडर आसात. विनंती करता एक घेयात आनी तुमचे लागीं आनिकूय जर पयशे दिवंक जाय मिसांक एक असलें लिफाफो म्हणजे एनवेलप घेयात, तातूंत पयशे घालून हांगसर पोत्तून आमकां दियात. इतलेंच विनंती तुमकां, कित्याक आमी दुसऱ्यांचें चिंतीत तर देव आमकां भरपूर दितलो, भियेनाकात. जेन्ना आमी इतले ताणें आमकां दिलां ताकाच तर आमी दुसऱ्या सोबें दीत, तो आमकां आनिकूय भरपूर दितलो. तुमी मिसाक हांगसर येवपाक तुमचें नांव दितात, तें एकदम बरें. तो तेच भाशेन आमी करीत रावया, कित्याक MHA गायडन्साक लागून आमी ते भाशेन करूंक जाय. तुमी जाणत नंबर आमचो 9075212942. नांव कितलीं जाणां, एकूच नांव, एक नांव कितलीं जाणां हिंच्या मिसाक, हिंच्या दिसा, हिंच्या दिसा, हिंच्या मिसाक. हे भाशेन तो 4 हे मुद्दे दिले. सोंपेपणी आमच्यान तुमकां कन्फर्मेशन धाडूंक जाता. वॉट्सॅपाचेर मातशें बरें पडटा, कित्याक लागून खूब पाटी फोन चलनात. पूण तुमकां तर वॉट्सॅप ना जाल्यार फोनाचेर तुमच्यान आमकां करून सांगूंक जाता. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय आनी सगळीं जाणां आतां बरे भाशेन बरे तरेन वाचपां करतात. कित्याक तुमी आमकां नांव दिलीं की ना, मागीर आमी तुमकां वाचपां वॉट्सॅपाचेर धाडटा आनी तयारी करून हांगसर येतात. लोक आमकां सांगतात जे आमची मिसां मिडियमाचेर पळयतात ती म्हणटात एकदम बरें वाचप करतात, तुमी बरें गायन करतात. हें सगळें बरें आमी देवा पासत करूंक जाय. तर तो नंबर कितें वाचपाचो 9623639257. तो हाचेर तुमच्यान फोन करून हें करूंक जाता. आतां मोद्यानीर पयलेर मिडनायट मास आसतलें. 11:30 आमी स्टार्ट करतले, म्हणटच तुमी 11 पावत. अर्दे वर आमी पवित्र भोजन घेवया, देवाक आर्गां दिवया. ह्या कोविडाक लागून आनी कोविडा पासून कितलेंच जाल्लेलें आसा आनी संवसारांत कितलेंच जाल्लेलें आसा, तें सगळे पासून बरें आनी वायटा पासून आमी देवाक आर्गां दिवया. मागीर सामकें 12 मागीर आमचें मीस स्टार्ट करुया आमी. तर तुमकां तेच भाशेन तुमचें नांव दिवचीं पडटलीं आनी त्या प्रमाणे मागीर दिसाक पयलेर 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन, मध्यानीर इंग्लीश भाशेन मीस. कित्याक ते सायडीन ते आमचे भाशेन करतात, हे सायडीन इंग्लिशीन आमकां परवानगी दिलेली आसा. म्हणून आयतारा दीस हेच भाशेन आमची मिसां 7, 8, 9, 15, 10, 15. कुमसाराक आमी बसलेले हांव. आतांय तुमकां तर कुमसाराक येवंक जाय पयलीं स्टार्ट जावच्या आदीं, 9 वरां स्टार्ट जावच्या आदीं, जाल्यार तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता. आमी बसलेले आसता. सकाळचे मीस जाले म्हणटच तुमच्यान येवंक जाता. ओ मिसा आदीं सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विसरो नाकात एक कॅलेंडर घेवपाक 100 रुपया तरी, आनी ताची किन सुबेज दिवंक जाय जाल्यार मिसां पासत दियात. ती जर खूब लोक गरीबायेन आसा तांकां आमी मदत करयात. देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. सगलीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. आमी गीत घेवया पेज 115 एज 16. Por mi aşağı, kal bırakaslı.
इसमें तुझे